नाही नाही, ते भाजपा कुशीकूच दवरा, युती आसा हे मान्य आसा, पूण जर मोगो डिसायड केले तांणी सिंहगर्जना करपाचे आनी आपूण स्वबळाचेर निवडणूक लडोवपाची, सिंहगर्जना करतलो आनी स्वबळाचेर निवडणूक लडयतलो हे तोंडान म्हणलें जायना, ताका कार्य लागता. आमचें केल्लें कार्य कशें फुडें वतलें, कसो ताका साथ प्रतिसाद मेळटलो, कशी संघटना उबी जातली, संघटना ही तयार करची लागता. आत्मविश्वास आसा काय ना तुमकां? कसलो? ते जातले की आपण स्वबळाचेर केन्ना तरी निवडणूक लडयतले म्हणून परिस्थिती तर येत जाल्यार आमी स्वबळाचेर लडयतलेच. आत्मविश्वास आसा? हय, आत्मविश्वास आसा. केन्ना परिस्थितीनुसार, पण जो पर्यंत आमी आतां युती आमी 10 वर्सांची ठरयल्या तो पर्यंत एकामेकाचें सहकार्य कशें मेळटा आमी फुडलो विचार करतले. एक तुमी मुद्दो काडलो की 10 वर्सांची युती, हे तुमी केन्नाच सांगूं ना, आमकां दिसलें सदांच 5 वर्सांची. ना, आमी सांगिल्लें ताका हे आतां चलोवया आनी परत फुडें परत 5 वर्सां करुया, जेणे करून गोंय वेवस्थीत परत एकदां बरेपणान उबें करून लोकांच्यो गरजो ह्यो पयलीं समस्या आनी गरजो ह्यो सोडोवंक जाय. तुम्ही एक प्रश्न आसा जेचे तुम्ही एक्चुअली अर्धे उत्तर दिल्लें आसा. 1963 भाऊसाहेब बांदोडकर आशिल्ले तेन्ना एक पक्षाची एक आयडियोलॉजी आशिल्ली, तांच्या उपरांत पक्षाक आयडियोलॉजी अशी उरूं ना, खंय तरी हेंच जायत उरलें. आतां परत जेन्ना तुमी पुनर्बांधणी म्हणून जे उलयता तेन्ना आयडियोलॉजी तुमची कितें आसतली? कारण तेन्नाचे विशय वेगळेच आशिल्ले आनी आतांचे विशय एकदम वेगळे जाल्ले आसा. ना 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 ना, आमी आतां पक्ष परत एकदां बांदपाक फुडें सरिल्ले आसा. पक्ष संघटना आमी मजबूत करतना तोच पयलीं संकल्प आशिल्लो जो बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, हेच विचारांनी पक्ष फुडें वतलो. तसोच गोंयकाराचें गोंयकारपण टिकोवपा खातीरूय हो पक्ष फुडें आपली बाजू मांडटलो आनी त्या पद्दतीन वावुरतलो. तुमगेलें तशें काम दिसना, कारण मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचेर तुमी सांगिल्लें बोवाळ करतले, आमकां हें जाय तें जाय, तुमी कांयच केल्लें ना. सद्या आतां डान्स बार हो विशय आसा. मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन हो इश्यू सोंपला. परत परत तो राजकारणाक लागून जिवीत करतात, पुनर्जिवीत करतात. हो विशय तात्पुरतो सोंपयल्लो आसा. तुमकां खबर आसा खंयचे 10 वर्सांचे 20 वर्सांचे इश्यू काडप मराठी राज्यभाशा कित्याक जायना हें परत परत आमकां विचारता अजून कोणी. पूण भाशेचो विशय हो पयलीं आतां एकदां विधानसभेंत हें करून घेवन सोंपला. कोंकणीक राज्यभाशा केल्या आनी मराठीक समान दर्जा दिला. सो प्राथमीक शिक्षण मराठीन आनी कोंकणीन जावची ही भुमिका तुमची आसतली. अजून आसा न्ही, अजून आसा आनी त्या प्रमाणे चालूय आसा सरकाराचे प्रयत्न न्ही. कोण म्हणटा प्रयत्न चालू ना? प्रयत्न चालू आसा, अजून चालू आसा सरकाराचे प्रयत्न की मातृभाशेंतल्यान. आतां सरकार प्री प्रायमरी सुद्दां मातृभाशेंतल्यान करता न्ही. बरें, कॅझिनो विशीं कितें धोरण? कॅसिनो आनी आमी सांगलां स्पश्ट आसा, कॅसिनो ही आमची संस्कृती न्ही आनी बार डान्स बार्स आमची संस्कृती न्ही. तुमी विरोधूय केल्ले दिश्टी पडना म्हणून केला, लवून केला, स्टेटमेंट जाल्ले आसा, पूण फॉर्मली तुमी सरकाराक सांगला तुमी तशें करीत जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. तशें कोणी करूंकूच ना न्ही. ओगी सरकाराक कितें म्हूण सांगपाचें? करपाक जाय न्ही. सरकाराच्या माध्यमांतल्यान कांय तशें येवकूच ना न्ही. कोण तरी पर्सनल व्यू आपले घालता आनी ओगी सरकाराचेर तोप दाखयता, हें बरोबर न्ही. एक प्रश्न, भाऊसाहेब बांदोडकर आनी मनोहर पर्रीकर हातूंत खुबशे लोक म्हणटा की साम्य आसा बहुजनांचो मुख्यमंत्री. तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे कोण बरो आसा? भाऊसाहेब ते भाऊसाहेब आनी मनोहर ते मनोहर पर्रीकर. म्हाका कळना, आन्सर जावना. मागीर भाऊसाहेब जे आशिल्ले ते भाऊसाहेबूच म्हूण आशिल्ले आनी मनोहर पर्रीकर जे आसा ते मनोहर पर्रीकरच म्हूण आसा. जरी तेन्नाचे भाऊसाहेब त्यांनी कितें काम केलां तें तुमकां खबर आसा आनी मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री कशें काम करता हें जनतेक खबर आसा. प्रत्येकान आपापल्या विचारान आपापल्या ताकदीन ती जुळाजुळव करची. जेन्ना लोक कंपेर करता तेन्ना लोक सारके आसा अशें दिसता तुमकां? हांव ते कॉमेंट कसो मारूं शकता? आय कांट कॉमेंट दीस. कारण पण आमचो मुख्यमंत्री वेवस्थीत काम करता हें आमकां खबर आसा. आनी आज जरी ताचो इफेक्ट कमी दिसलो, लोक नाराज जाले, तरी पूण येता ते वर्स 1.5 वर्स भितर हो इफेक्ट तुमकां वेवस्थीत कळटलो. तशी परिस्थिती जी आज आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर मनोहर पर्रीकराची परिस्थिती आयली ती भाऊसाहेब बांदोडकराचेर नाशिल्ली. तेन्ना युनियन टेरिटरी आशिल्ले, सगळें सुरळीत चलतालें. आज आमकां अकस्मात
हांगा गोंयांत कितल्योश्यो डिफिकल्टी मायनींग सारकी मोठी डिफिकल्टी तयार जाली कितें त्या खातीर आनी फाटले 5 वर्सां इतलें त्यांनी काबार करून दवरिल्लें एक इंडस्ट्री हांगा येवपाक शकनाशिल्ली तुमी विचार करा इतलें मोठें भगदाड पाडून दवरिल्लें त्यांनी तें सगळें पुरोवन तें सगळें निसरून परत वयर सरपप ही कितें एका आनी एका 10 दिसाची गोश्ट न्ही हेका थोडो वेळ दिवपाक जाय वेळ लागता तेका म्हणजे सरकार पडपाच्यो बी ज्यो गजाली जाता पळय न्ही तेतून मगो पक्ष सामील आसचो ना हें उतर तुमी दिता एटलिस्ट फॉर फुडले 5 वर्सां 100% मगो केन्नाच सामील आसतना कारण मगोन भाजपा कडेन युती केल्ली आसा आनी ती 5 वर्सां खातीर केल्ली आसा आतां आनी परत फुडें 5 वर्सां करपाची इच्छा दोगांनी व्यक्त केल्ली आसा मनोहर पर्रीकर सध्या प्रत्येक मंत्र्याचे परफॉर्मन्स एव्हल्युएशन करता तुमचें एव्हल्युएशन जेन्ना जातलें तेन्ना तुमी यू वील अलाव की आपले परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएशन करा आपल्या खातीर जी खाती दिल्ली आपणे काम केले काय ना काय यू वील नॉट अलाव बिकॉज यू आर अलायन्स पार्टनर आमचें एव्हॅल्युएशन जें आसा ती जनता करता मंत्र्यान किंवा ऑफिसरांनी करपाची गरज नासता प्रत्येकाची मुख्यमंत्र्याचें एव्हॅल्युएशन जनता करता आनी आमचेंय करता न्ही मुख्यमंत्री करतले तुमचे म्हणून ऑफकोर्स करूंकूच जाय प्रत्येकान तुमकां हें ऑब्जेक्शन काय ना म्हाका ऑब्जेक्शन आमकां कोणाकूच ऑब्जेक्शन ना प्रत्येकान करचें आनी पळोवचें एव्हॅल्युएशन पण तुमकां दिल्याच बारीकशी 2 खाती पयलीं आत्मनिरीक्षण सगळ्यांनी करपाक जाय न्ही तुमकां दिलीच बारीकशी 2 खाती पयलींच तेन्ना तुमी थर्ड खात्याक मागपा खातीर बी आतां हांवें कांयच मागूं ना हांवें ताका सांगलां तुका जेन्ना जमता तेन्ना तूं दी म्हूण आनी ही वील गिव एट अ रायट टायम आनी हांव सांगता न्ही तुका ताचे म्हणून कितें स्वताची डिफिकल्टी आसा न्ही ते डिफिकल्टी सोडटकीर डेफिनेटली ही वील गो फॉर दॅट खंयचे खातें जाय तुमकां म्हाका कसलेंय दिलें हांव काम करपाक तयार आसा कसलेंय दिलें कसलेंय कितेंय दिलें आमी काम करतात न्ही आमचे पयलीं आमी अशें मनोरणी केल्ली आसा की जेन्ना पब्लिका कडेन तूं निवडून आयलो पब्लिकाचा तेन्ना चडांत चड काम करप आनी दाखोवप आनी तें तडीक व्हरप जनतेचे प्रश्न कशे सुट्टले हेचेर चड आमी भर दितात एका वटेन आमी करतात एका वटेन तुमी म्हणटा की खुबशे प्रॉब्लम्स आयले सीएमाक जाका लागून तो तितले परफॉर्म करूं शकूना म्हणून सेम प्रॉब्लेम तुमकां आयले आसतले रिवेन्यू प्रॉब्लेम हेजे खातीर सगळ्याक आयले सो आतां ह्या टायमार परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएट करप सारकेशें दिसता तुमकां पळय खंयच्याय कठीण परिस्थितीत सुद्दां कसो फुडें वता हें सुद्दां एक एव्हॅल्युएशन आसता फक्त पयशे मेळ्ळे फक्त डेव्हलपमेंट केलो आनी सगळें दिलें म्हणून एव्हॅल्युएशन आसना कठीण परिस्थितीत सुद्दां जेन्ना कांयच नासता तेन्ना सुद्दां कसो फुडें वता आनी कशे पद्दतीन वता हेचें एव्हॅल्युएशन खूब गरजेचें आसता आनी तें आज प्रत्येकाचें जाता हें तुमी पळयता बरें सरकाराचे खंयचे अशी भुमिका जी तुमकां मान्य ना म्हाका हांव सरकाराचो भाग आनी म्हाका कितें मान्य आसचें ना म्हाका कळना सगळ्योच भुमिका मान्य आसा ऑफकोर्स सगळ्यो भुमिका आमी कॅबिनेटार थरयता आनी त्यो पास जाता आय एम द वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट हो प्रश्न कित्याक विचारता फाटल्या फावटी तुमी म्हटले सरकारान खुबश्यो गजाली जाताल्यो जेन्ना आमकां खबरच नाशिल्ली फाटल्यान करताले फाटल्या फावटी हांव सांगता न्ही तुका आज पर्यंत आमची केदेड वर्सां जाली कॅबिनेट अशी बाबा फायल फिरोवन जावना डिस्कशन जावन जाला फायल फिरून कितलेशे एटम एप्रूव करपाक शकता आनी तांणी तेंच केलां पयलीं म्हणजे सरकारच्या प्रत्येक निर्णयान तुमी तितलेच हे आसा सहभागी आसा तितलेच सहभागी आमी सरकाराचे निर्णय आसा न्ही आनी मान्य आसा तुमकां आमी दोन रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा मोगोचे तातूंत प्रश्नच ना न्ही कितें मदीं कोऑर्डिनेशन कमिटीची बी गजाली येताल्यो म्हणून बिटवीन 2 पक्ष आसता तेन्ना अलायन्स आसतना एक कोऑर्डिनेशन कमिटी आसची ह्यो गजाली येताल्यो म्हणून म्हटलें आमी पळय कोऑर्डिनेशन कमिटी आसली नासली पण आसल्यार चड बरी आमी तांकां आमी सांगलात पूण आमी डायरेक्ट जेन्ना मुख्यमंत्री आनी बाकीच्या कडेन उलयता ओपनली तेन्ना कोऑर्डिनेशन कमिटीचो फायदो कितें जाता कांय जायना म्हणजे आमी डायरेक्ट उलयता न्ही सगळे तुमकां डायरेक्ट पार्टिसिपेशन आसा हय डायरेक्ट आमचें कितें आसता आमी डायरेक्ट उलयता सगळे एकामेका कडेन लोकसभा वेंचणुके वेळा जेन्ना 2 पक्ष दोनी जागे लडयतले तेन्ना तुमी भाजपा वांगडा आसतले आसूंक जाय युती केल्या म्हणटकीर आसूंक जाय तरी पूण आमची केंद्रीय समिती आसा जी निवडून येतली ती निर्णय घेतली न्ही युती तुमी युती आसात न्ही पूण एक आपलो म्हणून विचार वेगळो आसता न्ही कशे विचारांनी कितें करुया कशें वचुया हो विचार म्हणून एक आसता न्ही तुमी अजून ठरवना की तांकां सपोर्ट करप काय ना म्हणून आमचो सपोर्ट चालूच आहा न्ही युती आहा म्हणटकीर वी आर विथ देम दे आर विथ अस न्ही लोकसभा जाल्यार तुमी कारण तुमची युती हेजे विधानसभे निवडणुकी खातीर आशिल्ली न्ही
हय गोंयच्या निवडणुके खातीर विधानसभे म्हणजे गोंयांतूच आनी लोकसभेची गोंयांतूच जातली निवडणूक. सो तुमी तांकां सपोर्ट करतले कितेंय केलें जाल्यार? ऑफकोर्स आमी आज पर्यंत आमी दुसरें मत तयार करूं ना. फुडें कशें कसो स्टेप पडटा तेचेर फुडें ठरतलें न्ही. तुमकां डावट आसा अजून? ना म्हाका डावट ना, पूण एक शेवट हें राजकारण आनी पॉलिटिक्स न्ही. कितें कोणूच सांगूं शकना फाल्यां कितें घडटलें आनी कितें करतले कोण. कितें हांव जरी ठाम सांगता की कांयच जावचें ना, पूण फाल्यां हें राजकारण हें पॉलिटिक्स न्ही. दीस इज अ पॉलिटिक्स. लोकसभा उमेदवार जेन्ना निवडटले आनी जर तुमी तांच्या वांगडा हात धरून ती इलेक्शन फायट करतले जाल्यार तुमचोय से आसचो तेतून अशें तुमकां दिसता? हय डेफिनेटली ते आमचो से मागतलेच न्ही. आमी बसून थरयतले दोगूय पक्ष, ते से मागतले, आमी सांगतले तांकां. हे विचार दोगूय एकामेकाच्या विचारांनी फुडें वतले. तशें कशें एकलोच थरयतलो एकलोच वतलो अशें जायना न्ही. तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवनूच ठरोवचो? थरयतले ते सांगतले आमकां न्ही. विश्वास आसा? हय ऑफकोर्स विश्वास आसा, कित्याक ना. ओके, लास्ट क्वेश्चन. आमी उलयतना म्हटलें की काँग्रेस टायमार जे स्कॅम जाले, भ्रश्टाचार जाले, खुबशीं नांवां आयले. दिगंबर कामत म्हणटा की मायनींग हितून तेजें नांव येतालें आनी कोण जॉब स्कॅमान नांव येतालें. सरकार सद्या जे तरेन ते स्कॅम इन्वेस्टिगेट करता किंवा अजून मेरेन कोणूच भितर पडूं ना. लोकांक कशें दिसतालें की रोखडे भितर पडपाक लागतले कोण 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 म्हणजे एटलिस्ट ऑफिसर तरी बूक जावन भितर पडपाक लागतले म्हणून. तुमी हॅपी आसा की जे तरेन इन्वेस्टिगेशन करता, काय तुमकां दिसता की मातशें फास्ट पेस करून कितें तो निकाल लावचो अशें म्हणून? शेवटे इन्वेस्टिगेशन न्ही. इन्वेस्टिगेशनाक कसो वचचो. आतां एकदां कोर्टांत केस गेली जाल्यार प्रत्येकाक कितें दिसता, फाल्यांच जजान निकाल दिवचो, आपली केस स्ट्रॉंग आहा दिवचो दिसता. पूण जज तशें करतयत. ही डजंट डू इट. तो दोगांचें आयकून घेवन दोगांचे विटनेस करून जो आपल्या टायम मेळटा तशें तो कंप्लीट करता न्ही. इन्वेस्टिगेशन इज अ सेम न्ही. म्हाका दिसलें फाल्यां इन्वेस्टिगेशना दिसलें 2 वळीचेर की बाबा हो कल्प्रीट आसा, हेका हांव भितर उडूंक शकना न्ही. ओके, म्हणजे प्रोसिजर आसा, कायदो आसा, लिगल प्रोसिजर आसा न्ही. लिगल प्रोसिजरांत कशें बाबा बसता आनी कशें फुडें वता तेचेरूच फुडलें ठरता. सो तुमी तेजेन हॅपी आसा की जे इन्वेस्टिगेशन चलता? पळय तूं म्हाका सांग, कोणाचेरूय अन्याय जावं जायना न्ही. ओके, इन्वेस्टिगेशन केलें त्या भुरग्यांचेर अन्याय जालो किंवा आनी कोणाकूय बेश्टो पॉलिटिकली भितर उडोवपाचो जालो, इट शूड नॉट हॅपन लायक दॅट. ओके, हे आशिल्ले दीपक ढवळीकर, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे अध्यक्ष. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जे काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी जे स्कॅम जाल्ले आसा तेजें इन्वेस्टिगेशन सारकें जावचें, सुशेगाद जाल्यार जाता, तांकां घाई ना. दुसरी गजाल तांणी सांगली म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष महाराष्ट्रवादी हें नांव दवरतलो, पूण मनांतल्यान तो गोंयकारांचो पक्ष आसतलो. आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान 5 वर्सां खातीर न्ही तर जाल्यार 10 वर्सां खातीर तांणी भाजपा वांगडा एलायन्स केल्लें आसा आनी लोकसभा इलेक्शना खातीरय सद्या तरी इन प्रिंसिपल एलायन्स एप्रूव आसा, पूण ते सेंट्रल कमिटी कडेन विचारून ताजी जाप दितले. लोकसभा निवडणुकीक जो उमेदवार आसतलो तो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक विचारूनच करचो अशें तांचें म्हणणें आसा. Thank you, sir, for joining us on Counterpoint. You are watching Counterpoint, your own interview series that you watch on your own channel Prudent at 7:30 and 9:30 p.m. Keep watching Prudent.